बद्दल आमकां पैंगीणच्या दसऱ्या बद्दल सांगा. पैंगीणचो दसरो आमची नवदुर्गा आमची परशुराम पंचग्रामाक परशुराम पुरुषोत्तम नवदुर्गा बेताळ आनी आदिपुरुश ही 5 दैवत येतात. आनी तातूंतले नवदुर्गेच्या देवळान नवरात्राचो उत्सव सुरू जाता. पाडव्या साकून नम बसून रातीन गोंधळ जाता. गोंधळ म्हळ्यार आमची 2 तरंगां, एक सत्री आनी एक पिल्लुकूचो असो आसता. शिवाय अवसर असतात बेताळाचो आनी आदिपुरुषाचो. आनी थंय दर दिसाक नवरात्रांक देवते देवळा कडेन म्हणजे नवदुर्गेच्या देवळा कडेन रातीन सादारण पयल्या दिसाक मातसो वेळ जाता 9:30 आनी दर दिसा मागीर 9 गोंधळ जाता. आनी ह्या गोंधळाक देवतेचें पयलें पुराण जाता. आमचे पुरोहीत जे असतात निशाकांत सिंगसे ते पुराण वाचन करतात आनी ताजे नंतर पुजा जाता. आनी ताजे नंतर देवस्थान भायर येवन ताजी पुजा जाता आनी ताजे नंतर तरंगां नाचयतात. हे जालें 9 दिसांचो उत्सव. 9 दिसांक देवतेक नवनवो अलंकार नवीन सजावट अशी करून देवतेचे वेगवेगळी रुपां त्या दीस पुराणांत सगळे आमचे पुरोहीत सगळें सांगतात. आनी ताजे नंतर आज विजयादशमीचो हो जो उत्सव आसा तो बरोबर देवतेच्या देवळा कडेन 4 आमी सुरू करतात. आनी थंय पयलें देवस्थान म्हणजे पुजा जाता आनी ताजे नंतर थंयची विजयादशमीचो उत्सव संपन्न जायना फुडें थंयच्यान ही सगळीं तरंगां आनी सगळें देवस्थान बेताळाची देवळां येतात. बेताळ आनी आदिपुरुश ह्या दोनी दैवतांची हांगा थंय बेताळाच्या मुखार पुजा जाता आनी ताजे नंतर तरंगां नाचयतात. आनी ताजे नंतर सिमोलंगन हे विजयादशमीचो जो उत्सव आसा तो सिमोलंगनान सोंपता. सिमोलंगन हें आमच्या आदिपुरुषाच्या देवळा फाटल्याच्यान कडंब म्हणून रूख आसा वयर रानांत. त्या कडंबाच्या रुखा कडेन वतात देवस्थान वतात आनी थंय कडंबाची पुजा जावन त्या नंतर थंय कडंबाची पानां जीं आसात ती भांगराची पानां म्हणून सगळ्यांक वाटिल्ली वतात. आनी ताजे नंतर देवस्थान येतात थंयच्यान परत नवदुर्गे देवळां वतात आनी थंय पुजा जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाता.